बरो हॅप्पी जालो तुका आयज मेळून हांवूय हॅप्पी जालो. हय कित्याक आमची इश्टागत तर चड वर्सांची खूब तेंपाची हय आनी म्हाका भोव अभिमान भोगता सदांच तुमचो जावं तियात्री जावं नलगाड कोंकणी अकॅडमी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा जावं आमचे कोंकणी रोमी लागून आयज एक मुद्द्याचेर म्हाका थोडें क्लॅरिफिकेशन अशें तुज्या आवटीन थोडें करूंक सोदता हांव हेच दिसांनी आमी आयकता इन जनरल विचारता बट प्रेझेंटली बाब उदय बाब भेंब्रेक हेका भरपूर मानूय दिता रेस्पेक्टूय दिता आनी ही डिजर्व्स इट पूण थोड्यो वस्तू ज्यो तेणें सरकाराक घातल्या त्यो म्हाका थोड्यो चिरवण जायना. म्हाका 63 वर्सां 61 गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं जालोलो कोथुमरात आनी हे 67 जे घडले ते मागीर घडले पूण उदय बाब भेंब्रेन कितें सांगप म्हणजे लोकांक थोडो जायते इन्फ्लुयन्स जावंक शकता. तो कोणी म्हणटा तो आपल्याचो स्वताचो मत मे बी इज पर्सनल व्यू बट वेन अ सेलिब्रिटी or a famous dignitary when he makes a point even if it is personal view it does affect the society. दोन तेजे मुद्दे म्हाका चिंतूंक पडलो तेजेर थोडे तुज्या हल्ले जाणकारा कडेन जाणा जावन घेतला. पयलो मुद्दो तो म्हणटा जाग सिकेर बाबाचो हितून जायते कंट्रिब्युशन आहा ते नेगार वचना पूण तो म्हणटा जाग सिकेर बाबा फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणूंक जायना तेजे रिजन पळय तो दिता तो म्हणटा दुसरे पोंगळ आहलेले. आतां हेजेर डज इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पोंगळ ऑर द पोंगळ विच हॅज टेकन द लार्जस्ट चंक फॉर द वोटींग. आतां कोणी 10 पोंगळ आहलेले तितूंतले 9 पोंगळांनी सपोज 1,000 लोकांक कन्विन्स केलो जायत 9 पोंगळ 9,000 लोक जालो पूण जाग सिकेर बाबाचो जो पोंगळ आहलोलो तेणे 90% म्हणल्यार जाता अमंग द कॅथलीक कम्युनिटी आनी हेरूय कम्युनिटी जॉयन जाली तांकां तेजो इन्फ्लुयन्स व्हडलो आसलो दिसता पोंगळ म्हणलें आनी मागीर जाग सिकेर बाबाचो व्हॅल्यू तितून डिव्हॅल्यू जालो न्यूट्रलायज जाता जाल्यार हेजेर तुजें म्हणणें कितें. पळय जेन्ना ओपिनियन पोल एनावन्स केलो त्या काळार पयलीं गोंयची परिस्थिती कितें ती पळय महाराष्ट्राची गोमंतक पार्टी सरकार चलयता युनायटेड गोवन पार्टी ओपोजिशनान आनी काँग्रेस पार्टी 0 एक पासून ताका सीट ना. जेन्ना ओपिनियन पोल जालो ओपिनियन पोल कित्या कारणाक लागलो जायते लोक महाराष्ट्राची गोमंतक पार्टीचे लोक म्हणटाले की गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपाक. जॅक सिक्वेरा युनायटेड गोवान म्हणटालो ना गोंय वेगळें उरपाक जाय आनी काँग्रेस कितें म्हणटाली काँग्रेसान दोनूय भासांचे लोक आसले महाराष्ट्रान कालिया म्हणटा तसले आनी सेपरेट दवरया म्हणटा तसले. ह्या तांच्या कर्तुबांक लागून थोडे महाराष्ट्रान घालया म्हणटा थोडे वेगळे दवरया म्हणटा लोक तेंच्या बरोबर ना आनी फुडेपणी लोक जो आसलो सगळो बहुजन समाज 100% बहुजन समाज बांदोडकारा बरोबर 100% कॅथलीक क्रिश्चन्स जॅक सिक्वेरा बरोबर आनी 5% 7% दर हे पळय ब्राह्मीण आहले चडशे ते एंटी मर्जर थोडे बीजेपी युनायटेड गोवन्साक आदार दिताले थोडे वेगळे भोंवल्या पूण दे ऑल्सो वर्क फॉर एगेन्स्ट मर्जर ऑफ गोवा. आतां आनीकूय पंगड आसले जायत ल्हान ल्हान पूण लोक कोणा बरोबर आसलो लोक परजा गोंयची जांकां गोंय महाराष्ट्रान विलीन करूंक नाका आसली ती सगळी परजा जॅक सिक्वेरा बरोबर. जांकां गोंय विलीन करूंक जाय आसलें ती सगळी परजा बांदोडकारा बरोबर आनी 5 to 7% हिंदू भाव जांकां गोंय विलीन केल्लें नाका आसलें ते
एंटी मर्जराचेर म्हणटकच जरी हांव कितें म्हणटा जरी तर आमी ओपिनियन पोल जिखलो जाल्यार जॅक सिक्वेरा बारी जो पळय लोक आसलो वर्जा आसली 100% क्रिश्चन्स तांणी सपोर्ट केलो आनी 5 वा 7% हिंदूज जे जांकां मर्ज नाकाले तांणी केले आनी गोंय महाराष्ट्रान घालपाचें वेगळें ह्या त्या काळार गोंय वेगळें उरपाच्या वावरान जॅक सिक्वेरा असलो वावराडी आनीक ना जेन्ना पळय आमी हें जिखले कितें ओपिनियन पोल जिखले आनी तेन्ना सगळो लोक म्हणूंक लागलो की जॅक सिक्वेर इज द फादर ऑफ ओपिनियन लोकांनी म्हटलें आनी तेन्ना कितें आसलें एमजीचो सरकार आसलो आनी एमजीचो सरकार आसलेल्या कारणान जॅक सिक्वेरीक ते मान दिवपाक कबूल नासले 1979 वर्सा एमजी सरकार हाल्लो आनी काँग्रेसचो सरकार येयलो तेन्ना दिसतालें की त्या काळार कोणी काँग्रेस सरकार जॅक सिक्वेरीक फावो तो मान दितलो म्हणून पूण त्या म्हणसर काँग्रेसीन जे आदीं पळय गोंय महाराष्ट्रान घालया म्हणटाले ते जाय ते जाण काँग्रेसीन आयले त्या काळार चीफ मिनिस्टर पासून प्रताप सिंग राणे आसलो जो त्या आदल्या काळार गोंय महाराष्ट्रान घालया म्हणटालो म्हणटकच तांणी जॅक सिक्वेराक कसोच तो नांव दिवपाक कबूल जालें आमच्या सरकारान हांव जाल्यार म्हणटा इतली व्हडली उणीत केल्या आमच्या जॅक सिक्वेराचेर की तांणी भाऊसाहेब बांदोडकराचो पासून पुतलो घातलो भाऊसाहेब बांदोडकर जो गोंय महाराष्ट्रान घालूंक वावुरतालो ताचो पुतलो घातलो पूण जॅक सिक्वेरा जाणें गोंय वेगळें दवरपाक आपलो घाम वारयलो ताका ताचेर उणीत केली आनी ही उणीत आजून पासून चालू आसा तो तुज्या भाशेन तूं सांगता त्या प्रमाणे हे कितले पोंगळ आसलोले ते म्हत्वाचे न्हू कितलो लोक आसलोलो ते पोंगळ एक एक फावटी अशे आसतात जायते जावं एनजीओ जावं पोंगळ नांवान ती पोंगळ आसतात पूण आसतात 10-12 लोक सो 10-12 लोकांनी पोंगळ करून पोंगळ जायते आसा म्हूण सांगप आनी तेजे एक नॅरेटीव करप थ्रू अ पर्सन ऑफ अ स्टेचर भेंब्रे साहेबाचो पोंगळ जायते आसा म्हूण नॅरेटीव करप उदय बाब भेंब्रेक फुडें दवरून ओ तेणे फुडें रावन तो जॅक सिक्वेर बाबाचो फादर ऑफ द ओपिनियन पोल म्हणपाचें डायल्यूट करपाचो हो षडयंत्र जाला अशें म्हाका दिसता जरूर षडयंत्र जाला आतां पळय हांव जाल्यार म्हणटा जॅक सिक्वेराच्या सुवातेर एक हिंदू लिडर जर आसलो जाल्यार ते येन्ना तेका फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणटाले पूण ह्या आमचो जो समाज आसा जो एंटी मर्जर पळय आसलो त्या समाजान कांय थोडे लोक आसले 5 to 7% लोक जांकां क्रिस्तांवां नांव दिवंक नाका आतां ओपिनियन पोलाच्या वक्तार तेंच केलां लँग्वेज एज्युकेशन जालें तेन्नाय तेंच केलां आनी त्या खातीर म्हाका जाल्यार हें दिसलां की ते उतरांनी जाय तें सांगता पूण करण्यांनी बोलतेंच रोमी लिपीकूय तशेंच सेम करतात ते आमकां कितें मेवता ते मेवचें न्हू हें करतात ते काम आपल्याक आनी कितें जाय तें सांगना पूण आमकां कितें मेवता तेजेर आडामो घालपाचें काम हो षडयंत्र शुअर जाल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव म्हणटा न्हू दीस इज कॉमनल थिंकींग इतल्याच कारणाक म्हणटा आमी ओपिनियन पोल जिखले क्रिस्तांवांक लागून आमी लँग्वेज एज्युकेशन जिखले क्रिस्तांवांच्या आदाराक लागून पूण ह्या समाजाक तुमी कांयच फायद्याचें दिना देवनागरी लिपी म्हणून तुमी सांगता आनी आख्ख्या समाजाक जाणी लँग्वेज एज्युकेशनान 7 जाणांनी जीव पासून आपणाचो दिलो तांकां तुमी अशेंच वाऱ्यार उबयता लँग्वेज एज्युकेशनान पासून आमचे गोंयकार चडशे जे प्रोटेस्टांनी भोवले मार खाल्लो हितून मायनॉरिटीचो लोक चड आसलो पूण षडयंत्र करून थिंगा देवनागरी बरोवन हे आमचे हात पांय कातून उडयले आनी तेच आयज
हे रोमी लिपीकूय कोत्तात. आता हे लिपीक लागून तांकां कसली आडकोड जाता ती म्हाकाय समजना. दुसरो आडकोळ कसली जाता तें समजना. आडकोळ जाता तांकां जोरी तर रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवपाक इस्कॉलांनी वास्कॉलांनी तो चान्स दिलो जाल्यार ते जाणा देवनागरी लिपी बरोबर कोण आसना म्हणून. आनी त्या खातीर तांकां ती भिरांत. देवनागरी कोंकणी म्हणल्यार ते आपणाची अस्मिताय म्हणटा आनी त्या खातीर ते रोमी कोंकणीक भायर उडयता. पूण हो विस्वासघात जो विस्वासघात आनी हांव जाल्यार म्हणटा दॅट वॉज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट वॉट यू कॅन से आमच्या लोकांचेर जो तेणी पळय षडयंत्र केलां तें आमच्या जिवितांत व्हडांतलें व्हड. उदय बाब भेंब्रे हे अशें करपाक म्हाका दिसता खंय पूण लिपलेलें कारण आसा. आनी लिपलेलें कारण म्हणल्यार आमचो जो गोंयचो इतिहास आसा ज्या इतिहासान एका वेळार हिंदू समाजान मर्जर करून घेतलेलें पूण क्रिस्ती समाजान तें आडान दवरलें. दुसरे सुवातेर ज्या वेळार कोंकणी भास मराठी भास जावची न्हय म्हणून क्रिस्ती समाजान जो आदार दिलोलो हें सगळें विसरोन तो आनीक नवें कितें नवो इतिहास घडोवंक सोदता. पूण म्हाका दिसना आमी गोंयकार तर जागृत रावत जाल्यार नवो इतिहास घडपाक दिवचें ना आनी दिवंक फावना हें म्हाजें मत. ना म्हाका दिसता तेंय तेच्या मनान आसतलें. आपूण कितें पळय आयज उलयता ती हिस्ट्री तो इतिहास परत बुकाचेर बरोवन आमच्या फुडले पिळगेक हे दाखोवंक सोदता काय की जग सिगेर बाबाक फादर ऑफ ओपिनियन पोल कित्याक म्हणचो न्हू हें शिकोवंक सोदता काय फुडले हिस्ट्रीन. म्हाका अशें दिसता ही न्यू नॅरेटीव तो सुरू करूंक सोदता. नाजाल्यार ती हिस्ट्री 67च्या उपरांत तेन्ना बरयलेली हिस्ट्री तेणें दाखोवची की बांदोडकर साहेब मर्जराच्या फावटीन नासलोलो म्हण भितरल्यान. ते ताजेर चुकलां हातूंत मात्तूय दुबाव ना. बांदोडकार 100% वॉज फॉर मर्जर आनी तें मर्जर जालें ना मागीर आनीक उपाय ना जावन बांदोडकारान तें मानून घेतलें आनी उपरांत तो गोंयच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरलो हातूंत मात्तूय दुबाव. बांदोडकार एज अ पॉलिटिशियन आमचे जायते भुरगे आमी जिखता त्या वटेन मागीर उडयो मारतात फेन्स सिटर. तूं बांदोडकाराक तसलो म्हणूंक सोदता काय उदय बाब भेंब्रो की ओपिनियन पोला पयलो तो मर्जराच्या फावटीन आसलोलो म्हूण जाणा. पूण ओपिनियन जस्ट बिफोर तेणें मत चेंज केलें पूण उतावणी करून गोंयकारांक दाखोवंक ना. आनी जेन्ना ओपिनियन पोल जिखले तेन्ना तूं ओपिनियन पोलाच्या फावटीन उडी मारली अशें काय भुरग्यांक तशें जालें. देव बरें करूं. थँक्यू.